आयज पळोवंक गेल्यार मोरजी गांवांत पळयता आमी सगळ्याकडे लायटीच्या खांब्यांचेर मोठे मोठे होर्डिंग्स बोर्ड्स वगैरे काय काय आहा ते लागलेले आसा आणि लोकांक हे त्रास विदाउट परमिशन हे बोर्ड जे आसा ते लायले गेले आणि परमिशन हांकां पंचायत दिता काय ना हे आमकां काय खबर ना पूण असे बोर्ड जे आसा ते जे लोकांक त्रास जाता त्रासदायक आसा अशा लोकांक गव्हर्मेंटा कडेन मागता सरकारा कडेन की अशा प्रकारचे किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन की तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिवन हे बोर्ड जे आसा ते काढून लायटीच्या खांबा वयले बाकी तेंचे पर्सनल प्रॉपर्टीन तुमी लाया पण जे लायटीच्या खांब्याचेर आसा आनी हेचेर आसा जे लोकांक डिस्टर्बन्स जाता ते तुम्ही काढून उडोवचे। आयज आमी चोपडे हांगासर रस्त्याच्या वाठारात आसात आणि हांगासर जर आपण नजर मारली तर आमकां दिसून येता की हांगासर जे लायटीचे खांबे आसात त्या खांब्याचेर व्हडा प्रमाणात वेगवेगळ्या हॉटेलाचे रिसॉर्टाचे बोर्ड लायल्ले दिसून येता। केन्ना खंयसर तरी जंगी पार्टी आसूं संगीत रजनीची पार्टी आसूं त्या विशयी फलक हांगासर वीज खांबाचेर लायल्ले दिसून येतात। काना कोपऱ्यात ठिकठिकाणी जे व्हडा प्रमाणात फलक लायतात ताचे सरकारान खरोखरच वीज खात्यान परमिशनां दिल्ली आसता काय कोणूय हाडून हांगासर बेश्टेच बोर्ड लायता हाची चौकशी करची। त्याच प्रमाणे जे थळावी सरपंच असतात पंचायत असतात त्यांनी पुढाकार घेऊन जे कोण बेकायदेशीर हांगासर जे फलक लायतात त्यांचेर कारवाई करची अशी या माध्यमातून मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।